नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय मोतयाळ्याचें हांवें तुमकां हुमण करून दाखयलें। आयज सुक्के मोतयाळे कशे करता हे तुमकां दाखयता। हे पळयात, हे हांवें उजरायला, मीठ लायलें म्हणजे सॉल्ट आनी धुवन क्लीन करून तुमकां दाखयलां। आनी ते करपा खातीर साहित्य कितें जाय तर हे आसा ग्रीन चिली म्हणजे हिरवी मिरची आनी ओनियन म्हणजे कांदो। आणि हेका न्ही इतलेशें मीठ घेतलां आनी लायला हेका आनी अशें हे करून दवरला। हेका आतां 5 मिनटां जावन गेली हेका दवरल्यार। आनी हे आतां मीठ आसा पळय ते पाव चमचो सुमार घातला हितून धाकटो। आनी इल्लीशी ओली कोथंबीर, हे आसा ओली कोथंबीर तुमची ऑप्शनल। हे आसा इल्लीशी सोय, हाफ कोकोनट आसा तेजे कमी घेतल्या म्हणजे 3/4 घेतला। एकूच हे म्हटल्यार 3/4 घेतला, हे कमी घालप नाजाल्यार तुमकां हाफ जाय जाल्यार हाफूय घातल्यार जाता। ही सुकी कोथंबीर 1 चमचो घेतला धाकटो। हे इल्लोसो कांदो घेतला म्हणजे हे वाटण। आनी ही हळद आनी हे लाल तिखट आनी ही आसा सोलां, ही 3-4 सोलां घेतल्या आनी तेजे बारीक अशे कुडके केले। आता हे पयलीं आमी वाटुया, सोलां वाटपाची ना। आता हांवें तोप दवरला आनी तातूंत हे पळय 2 चमचे तेल घातला। आनी आतां भितर कितें करपाचें जाणा, हो कांदो आनी हे आसा पळय ग्रीन चिली ती घालपाची आनी तळसिपाची। आता हे पळया, आता हो कांदो जालो आनी कांदो घेतला पळय तशेंच ग्रीन चिली चड घेतल्या म्हणजे ग्रीन चिलीचो वास मागीर बरो येता म्हणून। आनी कोणाक ग्रीन चिली नाका न्ही जर ना घातल्यार जाता, थोड्यांक एसिडिटी बी जाता पळय तांकां। आनी आतां हे पळय वाटण हांवें वाटलें तें घालता भितर। आनी हेका आतां खतखतो येवनी आनी बरें आमट तिखट जाता हे मोतयाळे आनी बरें लागता टेस्टी। आनी कोणाक आतां फोण्णां दिवपाची ना न्ही जर फोण्णां सुद्दां न्ही म्हणजे तेल घालपाचें बी ना जर ना घातल्यार जाता, बेश्टोच कांदो बीन असो घालून हे वाटण घालपाचें, तशें केल्यार जाता। आतां हे पळय हेका खतखतो येवपाक लागलो। आतां हातून न्ही चवी पुरतें मीठ घालुया। आनी भितर ही पळय सोलां घालुया जे कोकम हे। आनी आतां हेजी टेस्ट पळोवया, अळणी खारट जाला जर अळणी जाला जर मीठ घालुया म्हणजे अशें दाटूच करपाचें तें, कांदो बीन शिजला न्ही म्हणून तें फास्ट जाता। हे बारीक नुस्तें आसता न्ही मागीर कितें जाता, मागीर भितर सोल बीन घातल्यार तेका तितलें हें लागना म्हणून ते पयलीं बरोबर तेजी ग्रेवी सारकी तयार करप आनी मागीर भितर नुस्तें घातलें की 2 मिनटान जाता तें मागीर। आतां हातून नुस्तें घालुया, हे पळय म्हणजे मोतयाळे। आतां हातून नुस्तें पळय सारकें घातलें न्ही, आतां कितें करपाची, ओली कोथंबीर घालपाची। आनी ओली कोथंबीर तुमच्या कडेन ना जर ना घातल्यार जाता। आनी हे आतां आसा पळय ते अशेंच बारीक गॅसीर दवरपाचें आनी धापून दवरपाचें। आनी मदीं काशो बीन घालपाचो ना म्हणजे स्पून हे पळय अशें सारकें 2 हातींनी ते धरून दवरपाचें। हे पळया आतां सुक्के जाले पळयले आनी ते न्ही हालोवपाचें मात अशें, काशो घालप ना भितर। हे पळय आतां ते जाले हे आनी हे पळय मातशें उदक आसा भितर, इतलें आसूं न्ही मागीर ते निवले की ना ते सुके आनीक जातले। आनी आतां हे रेडी टू सर्व करता।
हे पळया आता हे रेडी टू सर्व केला मोतीयाळेचे सुके आणि अशें न्ही तुम्ही मुद्दाम करून पळया चपाते बरोबर तोंडाक बी लावप बेस्ट सारखे म्हणजे रुचकर अशें जाता आणि मुद्दामूच तुमच्या घरा करून मुद्दाम अशें पळया खाया त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजया कॉमेंट्स करा आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही आणि फुडें पळयतली तांकांय सांगता हांव मना पासून की तुमचे देव बरें करूं.